आमचे लोक इलेक्ट्रिसिटी फुकट मागना. खंय तुवें आयकलां डिमांड आयकलां केन्ना की इलेक्ट्रिसिटी फुकट दिया म्हणून? पीपल वॉन्ट बेटर क्वॉलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लायट एट अ एफोर्डेबल रेट्स. आनी सरकारी डिपार्टमेंटां इतली रिकवरी जावपाची आसा, त्या रिकवरी जायनासतना यू आर बर्डनिंग अ कॉमन बिटवीन 2030 to 2030 इट इज 34.23%. सो प्लेइंग विथ द फिगर्स एंड वर्ड्स सो दॅट मान्य मुख्यमंत्र्यान इंटरव्यून करचे हातून आनी हे जे बिल वाडयलां हे होल्डार घालचे. नाल्यार येणारे झेडपी इलेक्शन जे आसात फुडले 2 म्हयन्या भितर आमी इश्यू करतले हे झेडपी इलेक्शनाक. त्या भायर लोकसभे विधानसभेच्या इलेक्शनाकूय आमी हे इश्यू घेवन लोकां मुखार वतले. 350 कोटी रुपया पेंडींग आहा टोटल, आउट ऑफ वीच 142.7 crores इज फॉर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स. एक्झॅक्टली. सो रिकवरी एनफोर्समेंट जायना आनी सेलेक्टिव्ह एनफोर्समेंट जाता. नोटीसी कोणाक धाडटात? बारीक लोकांक, बहुजन समाजाच्या लोकांक, मिडल क्लास फॅमिलींक, लोवर मिडल क्लास फॅमिलींक 3 म्हयन्यांनी येता स्टॅम्प मारून तांबडो डिस्कनेक्शन म्हणून ते हाडटा आशिल्लो हांव. सो हे बारीक लोकांक वता न्ही, डिपार्टमेंटांक वता, प्रायवेट इंडस्ट्रींक वता, वचना. आमचे पळय वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी अँड वी आर हियर टू डिफीट बीजेपी. आनी आमी कितें अशें न्ही की वी आर नॉट रनिंग अ ट्रस्ट ऑर हे कितें क्लब. गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज लोकल पार्टी अँड वी वील सी दॅट वी कंटेस्ट इलेक्शन्स. आनी कशें आनी इट वोंट हेल्प बीजेपीक फायदो जाता तसो आमी करचे ना. वी वील सी दॅट बीजेपी इज डिफिटेड. मंत्र्याचो स्टेटमेंट आमी चॅनलांचेर पळयलो काल की हे दरवाड जी आसा ही सरकारान करूं ना. ही दरवाड JERCन केल्या, जॉयंट इलेक्ट्रिक रेग्युलेटरी कमिशनान. सो आमी सरकाराक विचारूंक सोदतात JERCक खंय स्वप्न पडलें पावर टॅरीफ वाडोवचें म्हणून गोंयांत?